जाल्यार मागीर गोंयकारांची अशी हाल अपेश्ट जातली, तेन्ना मागीर शेतकऱ्यांची तुमकां याद येतली। तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं, आमदार आसूं, मंत्री आसूं, डॉक्टर्स आसूं, एडवोकेट आसूं, इंजिनियर्स आसूं, सायंटिस्ट आसूं, कंपनी मॅनेजर्स आसूं एंड ऑल ओव्हर म्हणटचे जाल्यार तितल्यांक म्हाजी एक कळकळीची विनंती आसा की तुमी जाता तितले हे शेतकऱ्यांक आदार करा, शेतकऱ्यांक जाता तितलो हे प्रोत्साहन दिया। तुमचे कडेन जर कितें मदतीचो हात सुद्दां आसलेलो ह्या शेतकऱ्यांक दियात। आमी एक संस्थ केल्ली आसा बलराम शेतकरी मंडळ, ही कार्यरत आसा आनी सगळ्या शेतकऱ्यांक दारोदारी किंवा मिटिंग्यो घेवन एकठांय करपाचो प्रयत्न करता सदोदीत आनी तांच्यो कितें अडी अडचण्यो सरकारा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता। पूण त्यो आमकां शेतकऱ्यांक जाय तश्यो सफल जायना आनी शेतकरी हितूंतल्यान वयर सरपाक शकना। आनी तुमी मुद्दम पळया, शेतकऱ्याच्या घरा वचून पळया तुमी, आज खेड्या पेड्यांनी शेतकऱ्याचें घरदार आसा तशीच कंडिशनान आसा की तेजी तो बाबा आपूण हे शेती वेवसायांतल्यान वयर सरलो आनी कितें चार पयसो जालो आनी आपूण समृद्ध जालो अशें केन्नाच आयकूंक येना। सदांच शेतकरी दुख्खी आसता। तेन्ना तुमी हे दुख्खांतल्यान, कारण हांव तुमकां सांगता सगळ्याक लोकांक जो जन्मा येयला ताका भूक ही लागता। समृद्ध आसा, आमी भायलें हाडून खाता, आमी समृद्ध आसा अशें समजू नाका। भायर सुद्दां आमच्या देशांत खंयचो तरी शेतकरी अन्न सांठोवन खसयता म्हणून आमकां पोटाक पडटा, हें तुमी भान दवरात। तेन्ना शेतकऱ्याचेर प्रेम दवरपाचो तुमी सदांच प्रयत्न करात आनी शेतकऱ्या वयर काडपाचो प्रयत्न करा।